आज चीफ मिनिस्टरान कोविड केअर सेंटर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांगा विजीट दिली. थंय आयच्यान 50 बेडेड स्टेप अप हॉस्पिटल स्टार्ट करपाक येतले. त्या जाग्यार जे पेशंट जांकां खूब कॉम्प्लिकेशन्स ना आनी तांकां GMC हॉस्पिटलान एडमीट करपाची सद्या तरी गरज ना अशे पेशंट जे आसतले जे विथ कोमॉर्बिडिटीज पेशंट आसतले तांकां थंय एडमीट करपाक येतले. आनी ते सपोज चडूच क्रिटिकल जाल्यार तांकां थंयच्यान मागीर शिफ्ट GMCन करपाक येतले जेणे करून तांचो टायम वेस्ट चड जावचो ना. आयच्यान श्यामाप्रसाद मुखर्जीन 50 बेडेड हॉस्पिटल स्टार्ट जाता. तशेंच स्टेप अप हॉस्पिटल पेडण्या स्टार्ट जाल्लेलें आसा. पेडण्याचे लोकांक थंय शिफ्ट करपाक येतले. तशेंच बिचोले स्टार्ट करपाक जाल्लेलें आसा आनी बाकीच्या भागान आतां थोड्या दिसांनी स्टार्ट करपाक येतले अशी इन्फॉर्मेशन आमकां CMान दिली. दुसरें म्हणजे CM आज जेन्ना कोविड केअर सेंटर श्यामाप्रसाद मुखर्जीन गेलो थंय तेंच्यांनी इंटरेक्शन केलें. थंयसर जे कोविड केअर सेंटरान जे कोविड जे कोण पेशंट जे एडमीट आहा त्या वांगडा इंटरेक्शन केलें. तांकां तांणी सांगलें की तुमी घरा वचून लोकांक कशें सांगपाचें की आमी कशें बरें जाले. आनी दुसरें म्हणजे CMान आनी एक खबर सांगली की खुबशे लोक आजून स्टिग्मा मानतात की कोविड जालो म्हणून. लोकांनी कोविड जालो म्हणून भिवपाची गरज ना. लोकांनी भायर येवचें, जाता तितली टेस्ट करची आनी जर तांकां सिम्पटम चड आसल्यार तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन हॉस्पिटलान एडमीट जावचें. आयज सुद्दां आमी देत पळयत जाल्यार 67 आसा. आमी हे रिजन जेन्ना CMाक विचारलें CMान अशें सांगलें की अजून लोक लास्ट मुवमेंटाकूच हॉस्पिटलान येतात. जेन्ना तांचो ऑक्सिजन लेवल सामकोच देंवता तेन्ना ते हॉस्पिटलान एडमीट जाता आनी अशे वेळार दोतोर कांयच करूं शकना. सो CMान अशी रिक्वेस्ट केली की लोकांनी तांकां जाता तितलो सपोर्ट करचो, जाता तितले बेगीन हॉस्पिटलान एडमीट जावचें, जाता तितले बेगीन टेस्ट करची. तांकां कितें तर मात पर्यंत जर सिम्पटम दिसता तेंच्यांनी रोखडी वखदां स्टार्ट करची अशें CMान लोकांक रिक्वेस्ट केल्या. दुसरें म्हणजे CMान आनी एक खबर सांगल्या की आतां आयज जो आमी पळयला की स्टेट कर्फ्यू स्टार्ट जाला आनी स्टेट कर्फ्यू जरी स्टार्ट जालो तरी लोक भायर दिसतात. सो लोकांक तेणी रिक्वेस्ट केली लोकांनी जाता तितले बेगीन भायर सरचें न्ही. एसेन्शियल कम्युनिटीज चालूच उरतले आनी जर कोण आतां भायर सरत जाल्यार तेचेर एक स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक येतली. आनी एक खबर CMान सांगली ती म्हटल्यार आमी CMाक जेन्ना विचारलें की कोविड तुमी जेन्ना स्टेप अप हॉस्पिटल स्टार्ट करतात पूण वॉट अबावट द स्टाफ म्हणजे दोतोर खंय मेळटले तुमकां, नर्सी स्टाफ मेळपाक ना. सो CMान अशें सांगलां की चडशे नर्सी बीन आमी तांकां म्हटलें की जॉयन जावपाक रेडी जायनात. कित्याक तर कोविड जेन्ना तुमी स्टाफ घेतात तो फक्त ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस घेतात. कोविड सोंपतकीच कशें कितें आनी कोविड जेन्ना कोण तरी कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस जॉयन जाता तो तेन्ना आपलें लायफ रिस्क करता तेन्ना तेंचें कशें कितें. सो CMान एक असो सांगला की आयज जो कोण कोविड पेशंट कोविड फ्रंटलायन वर्कर म्हणून जॉयन जाता तेन्ना ताका फर्स्ट प्रिफरन्स हॅन्सफोर्थ ताका गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी जावं गव्हर्मेंट जे सर्विसीस आसता तातूंत दिवपाक येतलो. जावं दोतोर जावं ना नर्स जावं नाल्यार हावजकीपींग स्टाफ जावं जो कोण कोविड पेशंटा खातीर सद्या कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस म्हणून काम करतलो तांकां पयलो प्रिफरन्स गव्हर्मेंट सर्विसीसांक दिवपाक येतलो. सो लोकांनी जांकां कोणाक अजून मेरेन जॉयन जावपाक तेंच्यांनी जावं शकता. इवन तेंच्यांनी सांगलां की आयज पासून सुद्दां ते आयुश डॉक्टर नाल्यार जायते डॉक्टर नर्सीस हे ऑन डेली बेजीस ते कामाक घेतात म्हणून. आनी एक खबर सांगल्या ती म्हणजे CMाक आमी एक सांगलें की ऑक्सिजन सप्लाय अजून GMCन सारको ना म्हणून. CMान सांगलें की तेंची पुराय टीम ऑक्सिजन सप्लायाचेर काम करता. अजून तरी फाटले 2-3 दीस एक्चुली प्रॉब्लम आसलो पूण आतां हेन्सपोर्थ प्रॉब्लम जावचो ना. कित्याक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आहा ते सुद्दां तेंच्यांनी स्टार्ट केल्लेले आसा. खुबशे पेशंट थंय शिफ्ट केल्लेले आसा. जाता तितलो GMCलो ताण कमी करपाची तेंची ट्राय आसा. इवन सावथ गोवा तेंच्यांनी म्हटलां की सॉप जे सेंटर आशिल्ले ते सावथ गोवा हॉस्पिटलांतले दुसऱ्या जाग्यार शिफ्ट केल्लेले आसा. थंय आतां गर्दी जावपाक ना. थंय आनी सावथ गोवाचे 500 बेडेड हॉस्पिटल तेंच्यांनी केल्लेले आसा. सो जेणे करून हाच्या पयलीं जी आतां स्टेप अप हॉस्पिटल सावथ गोवाचे हॉस्पिटल इवन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स प्लस GMC प्लस सुपर स्पेशलिटी ही जी हॉस्पिटलां स्टार्ट केल्या उपरांत खुबशी जी गर्दी पयलीं जाताली पेशंट जाताली ती आतां हळूहळू थोड्या दिसांनी कमी जाताली. तांच्यांनी एक सांगलां आमी तांकां विचारलें की डेथ रेट ती अजून कमी जायना. सो तांच्यांनी अशें म्हटलां की जर लोकांनी जर तांकां सपोर्ट केलो आनी जर ऑक्सिजन सप्लाय जावं हाच्या फुडें जर लोकांनी जर सगळे जर कोवीड सगळे पाळले जर नियम पाळले जाल्यार हाच्या फुडें डेथ रेट 8 ते 10 दिसां भितर ही कमी जातली असो तेंच्यांनी अशें तांकां दिसता. आनी हाच्या फुडें तेंच्यांनी इतलो कॉन्फिडन्सली सांगला की हाच्या फुडें डेथ रेट आहा ती कमी जातली म्हणून. आनी एक तांकां क्वेश्चन केल्लो तो म्हणजे जी अबव 18 जे वॅक्सिनेशन स्टार्ट जावपाचें आसलें तांचें कशें कितें काय म्हणून. तेंच्यांनी सांगलां फुडल्या 2-3 दिसां भितर हाच्या विशयी तेंची मिटींग आसतली आनी पुराय टीम तेंची हाचेर डिस्कशन जातलें आनी मागीर ते सांगतले की केन्ना मेरेन अबव 18 जे वॅक्सिनेशन स्टार्ट जावपाचें आहा त्या बद्दल ते म्हायती दितले.
मागीर तेंच्यांनी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलाक विजीट केली. थंय तेंच्या वांगडा हेल्थ मिनिस्टर विशयी राणे आशिल्ले, डीन आशिल्ले. थंय तेंच्यांनी सगळे शिफ्टींग ऑफ पेशंटांक पळयले, प्लस वेंटिलेटर कशी फॅसिलिटी आहा ती पयली, ऑक्सिजनाची फॅसिलिटी पयली. तेंच्यांनी मागीर आमकां इन्फॉर्मेशन दिली भायर येवन ती अशी की 130 पेशंट सद्या जीएमसींतल्यान सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलान सद्या तेंच्यांनी शिफ्ट केल्लेले आसा. दुसरें म्हणजे फाल्यांच्यान 25 बेडेड आयसीयू जी आहा ती सर्वीस स्टार्ट जावपाची आसा. एक्चुली फाल्यां 25 पेशंट ते शिफ्ट करपाचे आसात, पूण मागीर इन फ्युचर म्हणटा थोड्या दिसांनी 150 पेशंट ते हळू ते शिफ्ट करपाचे आसा, जेणे करून जीएमसींतलो ताण कमी जातलो. आनी एक इन्फॉर्मेशन जी आमकां हेल्थ मिनिस्टरान दिली ती अशी की तेंच्यांनी सगळेच ओपीडी जे सर्विसीस आसात ते सद्या सस्पेंड केल्लेले आसा. ते कित्याक तर कोविडा खातीर ते सर्विसीस तेंचे सस्पेंड केलेले आसा. फकत ऑर्थोपॅडीक, न्युरोसर्जरी, मेडिसीन, न्युरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी हांचेच फक्त सर्विसीस स्टार्ट आसतले. प्लस लायफ सेवींग जी सर्जरीज आसता तांचेच फक्त सर्विसीस स्टार्ट आसतले. बाकी सगळे सर्विसीस जे आहा ते सस्पेंड केल्लेले आसा आनी ते सगळे कोविडा खातीर शिफ्ट केल्लेले आसा. आनी एक आमी पळयलां की एक एलिगेशन करपाक येता, लिडर ऑफ ऑपोजिशन एलिगेशन्स केले, गोवा फॉरवर्ड पार्टीनूय एलिगेशन्स केल्ले की सीएम महाराष्ट्रांतल्या राज्यान ऑक्सिजन सप्लाय करता. एक म्हणजे गोंयान ऑक्सिजन सप्लाय कमी आसा, तरी आसून सीएम भायल्या राज्यांक फर्स्ट प्रिफरन्स दिता म्हणून. तेन्ना सीएमाक आमी जेन्ना क्वेश्चन केलो, सीएमान अशें म्हटलें की कांय लिडर्स आनी स्पेशली दिगंबर कामत हांकां फकत राजकारण करपाचें आसा आनी ते बीन कोविडाचेर तेंच्यांनी राजकारण करचें न्ही. तेंच्यांनी सांगलां की तेंच्यांनी जाता तितलें एडवायस करचें, क्रिटिसायज करचें न्ही अशें तेंच्यांनी एक रिक्वेस्ट केला. तेंच्यांनी अशें म्हटलां की माणुसकीच्या नात्यान तेंच्यांनी एक दीस तांकां ऑक्सिजन सप्लाय केली. कुंकळे प्लांटांतल्यान कांय सिलिंडर तांकां जेन्ना एक्स्ट्रा आशिल्ले ते तेंच्या हॉस्पिटलाक दिले म्हणून. दुसरें म्हणजे गोंय राज्य सुद्दां म्हणटात तशें कोल्हापूरच्यान ऑक्सिजन हाडटा, बेल्लारीच्यान ऑक्सिजन हाडटा. सो भायल्या राज्यांतल्यान गोंय राज्य सुद्दां ऑक्सिजन हाडटा आनी आमचे गोंयचे पेशंटांक दिता. सो अशा वेळार तरी भायल्या राज्यांतले लोक आसतात ते सुद्दां मणसूद तांचे सुद्दां चिंतचे अशी रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान, लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टीक केल्या. दुसरें म्हणजे हेल्थ मिनिस्टरान अशें सांगलें की जीएमसीतले कितलेशेच नर्सीस सद्या पॉझिटीव आसात. एक म्हणजे तेंचे जो नंबर दिला तो 70 नंबर दिला आनी ते म्हणटात की तरी आसून ते काम करतात, तरी स्ट्रेस जाल्यार इतली 2 वर्सांनी ते काम करतात, तरी आसून ते बरे जातकूच ड्युटी जॉयन करतात. सद्या नर्सीस शॉर्ट आसा आनी जेन्ना ते एडवर्टायज करतात तेन्ना नर्सी म्हणजे न्यू नर्सीस जॉयन जावपाक तरी सद्या सोदिनात. म्हणजे कितले जरी पोस्ट जरी एडवर्टायज केले तरी जावपाक सोदिना. पूण आयज जेन्ना सीएमान एश्युरन्स दिले जे कोण नर्सीस काम करतले कोविडा खातीर सद्या तांकां मागीर गव्हर्मेंट सर्विसीसांक पयलो प्रिफरन्स दिवपाक येतलो म्हणून. आनी एक विशय राणेन सांगला की जो कीट जे वखदां जी आसताली, जो कोण पॉझिटीव जाता आनी जो होम आयसोलेशन आसता तांच्या खातीर जी वखदां आनी ऑक्सिजन मिटर ही जी शॉर्टेज आसली ती आतां शॉर्टेज आसची ना. तेंच्यांनी ऑलरेडी सगळीं वखदां हाडिल्लीं आसा. एक म्हणजे तेंणी डबल ऑर्डर केली आसा. इवन अख्ख्या देशभर ती वखदाची शॉर्टेज आहा, पूण गोंयान सद्या ती डबल ऑर्डर केलेली आसा आनी तेंचे आयज आमी पळयलां की पॅकींग चालू आशिल्लें आनी ते सगळे कीड आसले ते कोण कोण होम आयसोलेशन रावता तांकां दिवपाक येतले. सीसीपीन अचानकपणे पणजेचा मार्केट लॉकडावन केल्लो आनी तेंच्यांनी जे कोण जे वेंडर्स आशिल्ले तांकां घरा धाडिल्ले. सो आयज सीसीपीन अशें डिसिजन घेतला की बुधवारच्यान ते आयनॉक्स जे आसा ते लेन आयनॉक्सच्या भायर जो रोड आहा त्या लेनीन जितले वेंडर्स आसा, फ्रुट्स विकपी आसतले, भाजी विकपी आसतले तांकां थंय बसपाक दितले आनी थंय तो मार्केट स्टार्ट करपाक येतलो. सेकेंड थिंग इवन ते फीश मार्केट बुधवारच्यान स्टार्ट करतले. आयज आमी पळयलां की स्टेट कर्फ्यू खातीर पणजेन तशी गर्दी नाशिल्ली. लोकांनी सोशियल डिस्टन्स पाळून जे कितें एसेन्शियल कमोडिटीज आशिल्ले तांची शॉपिंग केली. इवन लोक भाजी घेताले आनी एकाक सुमार सगळे पुलिसांनी बंद केले. दुसरें म्हटल्यार वॅक्सिनेशन सेंटर जे हांगा आशिल्ले पणजेचे वॅक्सिनेशन सेंटर सीसीपीन आतां डॉन बॉस्कोन शिफ्ट केल्लेले आसा. सो वॅक्सिनेशन कोणाक पणजे जर घेवपाक जाल्यार तेणी डॉन बॉस्कोन हांगा वचपाचें.